देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. संवसारान तूं थकला अशें तुका दिसता. कितलेशे त्रास, द्वेश, फूट सगळे व्हड बारांचे दिसता थकयता. कितल्याशांच आडकोळींक फुडो करून करून वाज येता आनी सगळ्यांक सोडून दिवचेशें दिसता. पूण जेजू म्हणटा, घोट राव, सोडून दिवं नाका. कसलीय परिस्थिती जावं, मनाची वेवस्था बरी दवर, सगळ्यां थंय मोगान राव. अशें केल्यार आमी समजूंक जाता की तूं जेजूच्या परतून येण्याक तयार आसा म्हूण. तो परत येतलो तेन्ना थोड्या मनशांनी बोवाळ सोडलेलो आसतलो. संवसारांतूच गुंतलोले आसतलेत आनी शेवटाक दुखी जातलेत. संवसाराच्या लोभान तुमी फटोवचे न्हय. तुजें लक्ष थीर जेजूचेर दवर. प्रार्थना हें एक साधन जे जेजू लागीं रावंक मोडल करता तें. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवन म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची कुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आळाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बराबर तुमी देवाचें उतर नियाळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर खुशाल राव, भरवशान राव.